तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम. हांव पियूस मॅनेजर्स SK लंडन कमिटी तर्फेन तुमच्या मुखार. SK लंडन इंग्लंडान फाटल्या 12 वर्सांत हांव कोंकणी लोकांक एकवटून मोंती सैमिनीचें फेस्त आचरण करता. आनी ह्या संभ्रमाक लगभग 450 लोक हजर आसता. ह्या वर्सा कोविड-19 आनी सरकाराच्या नियमा खाल आमी हें फेस्त ऑनलायन आचरण करतले. ह्या आचरणाक भाग घेवंक तुमकां सर्वांक SK लंडनाच्या तर्फेन मोगाचो स्वागत करता. देव बरें करूं. These tuve kello, o jeev tuve dillo, toban navsarallo, ailya sambramu, utran kalsabaro, unya सेवे जिली सरो येता बरवसो तू आमचो देव बाप मोगाचो आरम शेवट हे जियेसो तुझे वाकणे संतोष आमचो आमच्या सुखात संतोष तुझो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमयान जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसो. भोव मोगाळ भाव भयणीनो, प्रत्येक जण यूट्यूब चॅनला मुखांतर हे मीस ह्या मिसांत वांटेली जावच्या सर्व भाव भयणीनो प्रत्येक जावन SK लंडन ह्या कोंकणी एसोसिएशनाच्या हुद्देदारांनो सांद्यानो भोव संतोशाचो दीस आसा. आमकां मोरयेमायेच्या जल्माची परब आमी संभ्रमता. देवाच्या विंसनार योजना मुखांतर मनशाक असो मोग आपणाच्या काळजांत आसचो तो वांटून घेवच्याक देवान विंसलेली महान घडी आपल्या पुताक धाडच्याक ताणें ताची आवय जावन विंसून मोरयेक ह्या संवसारीक धाडिल्लें फेस्त आमी संभ्रमता. हाचे बराबर आमी कुटुंबाचो दीस आमी हरी एकली आमच्या कुटुंबाक अर्गां दिवंक फावो. आमच्या कुटुंबा वरवीं आमी जायतें घेतलां आनी कुटुंबाक आमी जायतें दिवंक आसा. देवान आमकां फावो केलें ह्या वर्त्या देण्या पासून आमी दिनू आसता. आनी तशेंच आमच्या कुटुंबाचेर विंसनार आशिर्वादां ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर मागता. तिसऱ्यान नव्या बेळ्याचो दीस जें कितें आमचे प्रयत्न आसा तें फळ जावन बदलोवचें देवाच्या आशिर्वादा वरवीं. आमच्या प्रयत्नाचेर देवान गेल्ल्या सर्व आशिर्वादांक देवाक आमी आज दिन आसता. आनी तशेंच चवथ्यान सर्व स्त्रियांचो दीस आमी संभ्रमतना उडास दवरया. आमी स्त्रिये मुखांत ह्या संवसारी आयिल्ल्या 9 म्हयने आमकां तिणें वावयलो आनी तशेंच हर एका स्त्रियेक तो मान आनी गौरव फावो. तर भाऊन आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान आमी दिनवासनेचें बलिदान जावन भेटयतना प्रत्येक जावन SK ह्या एसोसिएशनाच्या सर्व सांद्यांक बरें मागता. सर्वेस्पराचे विंसनार आशिर्वाद ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, प्रत्येक जाण भुरग्यां बाळांचेर आमी मागता. मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समेत तयार करतना वळखून घेवया आमचें उणेपण, आमचें ल्हानपण. ताचे बराबर हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता
आयसो प्रधान याजक आसा बाप स्टीवन लोबो कार्मेलीत आमच्या सगळ्या या यूट्यूब चॅनला मुखांतर कार्मेल किरण आमच्या कार्या मुखांतर संवसार भर मिसां आनी तशेंच हेर कार्य प्रगट करसत आसलो आमचो कार्मेलीत फ्राद आनी तशेंच ताच्या बगलेक आसा उजव्याक आसा फादर रॉबेल डिसोजा आमच्या या पुणशेताचो मेलविचारक आयसो प्रसंग तो करतलो आनी तशेंच आसात ब्रदर्स आनी दियोकोण आसात आनी पाद्र्याब आसा कोयरांत आनी तशेंच हांगा रेकॉर्ड करूंक भोवन आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान आमी तुमचे पासत भेटयता प्रत्येक जावन ह्या आमच्या भावां पासत तुमच्या मागण्यांत उडास दवरचे तर बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरतना आमचें ल्हानपण आमी ओळखून घेवया भक्तीपणी हात आमचे जोडून दोळे आमचे दांपया अशें म्हणटात की फ्रॉम द फर्स्ट वुमन केम sin and from the best woman came the son, perfect son, best son. इतली मोगाळा वय आनी पूत आमकां देवान फावो केल्यारी जायते पोटी एक आदर्श कुटुंब बांदून हाडूंक आमी चुकल्या आमच्या कुटुंबांत स्त्रियांक मान दिवंक ती एक मनशां म्हूण लेखोवंक आमी चुकल्या तर काळजांत देवाचें बोगसाने मागया केल्लीं सर पथकां वळखून घेवन सुमी असो विश्णार आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबांचेर सर्व स्त्रियांचेर मागून सांगात म्हणया हांव पातकी सर्वोपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें जावन हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदां संकवार मोरी सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्वोपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. Somyaka kultkar, kultkar. Somyaka kultkar, kultkar. Krista kultkar, Krista kultkar, kultkar. Somyaka kultkar. Kludkar, somyaka kludkar, kludkar. महिमा देवा गुंसर्गी, महिमा देवा गुंसर्गी, महिमा देवा गुंसर्गी. शांती मनशाक संसारी, शांती मनशाक संसारी, शांती मनशाक संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा महिमा देवा गुंसर्गी महिमा देवा गुंसर्गी महिमा देवा गुंसर्गी. शांती मनशाक संसारी,
शांती मनशा संसारी शांती मनशा संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळत कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे महिमा देवा उत्सर्गी महिमा देवा उत्सर्गी महिमा देवा उत्सर्गी शांती मनशा संसारी शांती मनशा संसारी शांती मनशा संसारी कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोस तुम पवे एकलोस तू ईश्वर एकलोस तुम परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा आमच्या सडवंदाराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणित जानवायेन आनी मोगान बागीवंत हांव क्वार मरयेक तुवें जल्म हाडली. हो तिसो जल्मा दीस व्हडा संतोषान आमी संभ्रमताव. तुवें वेंचून काडलेले जेजूच्यानी आमचे आवय फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भावार्थान बरवशन आनी मोगान वाडत वसून तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्यांनी पवित्रत्म्याच्या स्पिरितान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. मिका प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस पोर म्हणटा पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता जुदाच्या कुळयामध्ये तूं बोव ल्हान तरी इस्रायलाचे राजवो चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो बागार बोव पुर्वेल्या काळांचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पो तांकां सांगतलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायलितांशी परतून येताले. सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवान प्रतापान तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली कित्याक तेदना तावन ताजी पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. असिरिया घर आमच्या देशाचे दाड घालतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतलो. ते तालवारेन असिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. सर्वेस पोरातय हांव उल्हासता. सर्वेस पोरातय हांव उल्हासता. पूण हांव तुजे
तुझ्या दडमोगाचे पातेवन आसा तुझे तारान म्हाका लाभले म्हूण म्हजे काळेज उल्हासताले सर्वेस्परातय हांव उल्हासता वय ताणे केल्या उपकारान सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो ताच्या मानाक स्तोत्रां सद्गितां गायतलो सर्वेस्परातय हांव उल्हासता सर्वेस्परातय हांव उल्हासता. सांव पावलून रोमागारांक बरयलेल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करतो म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंडाच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जाय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिलें तांकां ताणें आपयलीं. जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितिवंत केलीं. जांकां ताणें नितिवंत केलीं तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय. जेसेच्या कोंबड्या फुटला नवे पाळ जोकी अन्नाचे घरी झाला बाळ. मोरये उदेशी सडवणचे किरणाळ पंकला संसारात उदेल्या सकाळ. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. जेजू ख्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राम असो. अब्राम इजाक असो बापोय. इजाक जाकोब असो, जाकोब जुदा असो आणि ताच्या भावांचो बापोय. जुदा फेरेस असो आणि झेरासो बापोय. तामर ताची आवय. फेरेस हेजरोन असो आणि हेजरोन आराम असो बापोय. आराम अबिनदाब असो आणि अबिनदाब नाहोस असो आणि नाहोस सलमान असो बापोय. सलमान बोआज असो बापोय. राहाब ताची आवय. बोआज ओवेद असो बापोय. रूत ताची आवय.
ओवेद येसेसो आनी येसे दावीदाचो दावीद रायाचो बापोय. दावीद सलमावांचो बापोय. उरियाची बायल सलमावांची आवय. सलमाव रहोबोमाचो आनी रेहबोम अबिदाबाचो आनी अबिया आसाचो बापोय. आसा योसेफाचो बापोय. योसेफात योरामाचो. योराम ओसियाचो बापोय. ओसिया योतामाचो. योताम आकाजाचो आनी आकाज हिस्कियाचो बापोय. हिस्किया मनासेचो. मनासे आमोसाचो आनी आमोस योसियाचो बापोय. योसिया येकोनियाचो आनी ताच्या भावांचो बापोय. हांच्या काळार इस्रायल परचेक बाबिलोनाच्या गांवांत गुलाम जावन करून व्हेल्लीं. बाबिलोन बंदडे उपरांत येकोनिया शेल्तियेलाचो आनी शेल्तियल यरुबाबेलाचो बापोय. यरुबाबेल अबियुदाचो. अबियूद एलेकियामाचो आनी एलियाकीम आजोराचो बापोय. आजोर सादोकाचो आनी सादोक आकिमाचो आनी आकिम एलियुदाचो बापोय. एलियूद एलेयाजराचो आनी एलेयाजर मातानाचो आनी मातान जाकोबाचो बापोय. जाकोब जुजेचो बापोय. जुजेची पत्रीण मोरी आनी मोरये तावन जल्मल्लो जेसू जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचे जनन हे परी जालें. ताजे माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्नाच्या पयलेंच ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिजो पती जुजे नितिवंत मनीस. तरी मोरयेक आपकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडचें म्हूण चिंतलें. पूण अशी आलोचन केल्ली तितलीच. ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिजे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एका पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेसू म्हणून नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सुटयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक अवकार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हणल्यार देव आमच्या सांगाता म्हूण अर्थ. देवाचे उतार हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं आफ्रिकेच्या तांझानिया गांवांत हांव म्हजो मिशनरी वावर दिवन आसतना म्हाका एका इस्कॉलाक डिरेक्टर जावन धाडलें. आनी एक दीस म्हज्या ऑफिसांत हांव आसल्या वेळार एक स्त्री म्हाका मेळून म्हणून ऑफिसाक आयली. मस्साई म्हणल्या जनांगाची स्त्री. थंय जनांग आजून म्हणसर आदीं कशें तांचें नेसाप आसलें, कशें तांचें जेवण आसलें वा कशें तांची जिवन शैली आसली ती आजुनूय तेच शैलीन तांणी जियेतात. शिकाप चड ना, रानांत जियोवचें, हातांत एक लांब बेतकटी, चडावतो गायेंक तांणी पळोवचें, दूद पिवोवचें, तेंच काम तांचें. ही स्त्री म्हज्या ऑफिसाक आयल्या वेळार तिजो ड्रेस पळोवन म्हाका कळ्ळें ही मस्साई म्हणल्यार जनांगाची. हांवें चिंतलें म्हज्या लागीं कांय कुमक विचारूंक आयल्या जावंक पुरो, कांय पयशांचे विशयांत म्हज्या लागीं रिक्वेस्ट करूंक आयल्या जावंक पुरो.
हांवें तिका बसोंक सांगलें आनी तो वळती म्हज्या लागीं उलोवन सांगूंक लागली, पाद्र्याबा, आमच्या जनांगांत आमी कोणी शिकना, कोणाक जाल्यार शिकोवंक चान्स मेळ्ळ्यार पयली क्लास दुसरी क्लास तितलेंच, ताज्या चड आमी कोणी इस्कालाक वचना. आमी आजुनी आमच्या आदले रितींत तेंच आमचें जिवन आसा. जर तर आमच्या जनांगांत कोणी जर तर मरण पावल्यार आमी तांकां पुरी नांव वा तांकां आमी उजो दिना त्या निर्जीव कुडयेक. आमी रानांत एक ल्हानशें गुडसूल बांदता आनी त्या निर्जीव कुडयेक आमी रानांत सोडटा आनी आमी पाटी येता. कितेंगे म्हाका भोगता फादर, आमी जिवोवच्या त्या शैलींत आमच्या त्या सालेंत कितेंगे बदलावण्याची गरज आसा. आमी अशें जिवोवचें सारकें न्ही फादर. वेळ काळ बदलला. ती तिच्याच जनांगा विशयान म्हाका सांगून गेली. आनी एक ती स्त्री अशिकपी ती आशेतली आमच्या जनांगांत एक बदलावण येवंक जाय. आखरेक हांवें तिच्या लागीं विचारलें, हांवें तुका खंयच्या रितीर कुमो करूं? ती स्त्री म्हाका सांगूंक लागली, फादर, म्हाका एकलो पूत आसा, एकलोच पूत म्हाका, आनी उरल्यो दुवो म्हज्या पुतान वासीचे, म्हज्या पुतान मस्त शिकाचे, म्हज्या पुतान डिग्री करीचे, कॉलेजीक युनिवर्सिटीक वचाचे, म्हज्या जनांगांत ताणें नवें सांव हाडीचें. फादर, ही म्हजी आशा. म्हज्या पुताक एक सीट दिया. जर तुमकां म्हज्या पुताक फीज दिवंक म्हज्या लागीं पयशे ना, तुमकां दूद हांव हाडून दितां, पूण म्हज्या पुताक शिकप दिया. तिजें उतर आयकून म्हाकाच एक तर जालें म्हज्याच कुडींत. हांवें तिका सांगलें, बसयलें, तूं तुज्या पुताक धाड. तुज्या पुताक शिकोवन दिवचें काम आमचें. तूं कदाळे पाशार जातना इस्कालाक येवन तुज्या पुताक पळोवन पाटी वच. आमचें बोर्डींग स्कूल जावन आसलें. आज तोचो चेडो सरी सुमार 10 वर्सां उपरांत आपले युनिवर्सिटी शिकप मुग्दोवन एका इस्कॉलांत टिचर जावन वावर दिवन आसा. एका आवयचें सोपाण आपणाच्या पुतान बरें जायचें आनी आपणा पुता वरवीं सगळें म्हजें जनंग बरें जायचें म्हणलें तें एक ल्हानशें चिताप. आनी खंडीत जावन तिच्या जनांगांत आनी तिच्या बोवारी आसल्या त्या सर्व लोकांत त्या एका स्त्रिये निमती, त्या एका युवका निमती खंडीत जावन बरेपणाचे प्रारंभीक बी धन्नी घालूंक आमी पावल्या. क्रिस्त ते मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज सप्टेंबराची 8 तारीख इगर्ज माता मोरी मायेचो जल्माचो दीस जावन आचरण करता. आनी प्रत्येक जावन कोंकणी उलयतले आम्हा सर्वांक आयचो कुटुंबाचो दीस, नवें जेवचो दीस, सर्वांनी सांगाता मेळचो दीस, धन्य देवाक अर्गां दिवचो दीस, आमच्या ह्या वर्साची नवी फळां देवाक अर्पण करचो दीस. आनी हाज्या सर्व ह्या फेस्तां फाटल्यान आसा देव आपल्या स्वंत पुताक धाडून मोरये मुखांत जल्मोवन ह्या संवसाराचें बरेंपण करचो ती आशा त्या सर्वेस्पर देवाची. आनी ताणें बिचून काडलेली ती स्त्री जावन आसा मोरी माय. तर मोरी माय आमची एक देख, ह्या विशयांत थोडोन वेळ आमी नियाळ करया. खंयच्या रितीर मोरी माय जावन आसा आमकां एक सर्वांक एक देख. पयल्या सुवातेर मोरी माय जावन आसा आमकां एक आदर्श. लुकाचो वांजेल अध्याय 1 वळ 40 आनी 2, गॉस्पल ऑफ लूक चॅप्टर 1 वर्सेस 42 अशें सांगता, ब्लेस्ड आर यू अमंग विमेन. स्त्रिया भितर तूं सदैव संवसारांत आसल्या सर्व स्त्रियां पैकी तूं सदैव, तूं सर्व बरी, तूं सर्व बरेपणाचे वा शगुणांनी बरिल्ली स्त्री तूं. खंडीत जावन मोरी आमकां एक आदर्श. आनी हे उतार देवूच ताज्या दुतांत हांव मोरये मायक सांगता
कित्याक जावन असली तिजी जिणी, देवाक मानवल्ली ती जिणी, देवाक संतोष हाडली ती जिणी, गुप्ती जिणी जावंक पुरो, पूण देवा ते एक जाल्ली जिणी. दुसरे सुवातेर आमी पळयता मोरयेन देवाकच सर्वस्व जावन करून घेतलें. लुकास वांजेल अध्याय 1 वळ 30 आनी 8. गॉस्पल ऑफ लूक चॅप्टर 1 वर्सेस 38. गब्रियल बुडव्यान मोरयेक इजबी हाडल्या वेळार वा बरी खबर हाडल्या वेळार मोरी मायेची उतरां, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. लेट इट बी डन अकॉर्डिंग टू युअर वर्ड. जेन्ना हांव देवाक म्हजो सर्वस्व जावन घेता, खंडीत जावन देवाचे उतार हांव आयकता. जसो एक ल्हान भुरगो वा भुरगें आपल्या आवय बापूयचे उतार आयकता, कित्याक आवय बापूयच म्हजें सर्वस्व म्हणून भुरगें फाती येता आनी वळखून घेता, त्या देखून भुरगें आवय बापूयची उतरां आयकता. जर तर आमची घरचीं भुरगीं आमच्या शेजारच्यांची उतरां आयकनात, पूण आमची भुरगीं आमची उतरां आयकतात. कित्याक त्या भुरग्यांक वळख आसा, हो म्हजो पप्पा, हो म्हजो डॅडी, ही म्हजी मम्मी, ही म्हजी आवय. त्या देखून हांवें हांचे उतर आयकाचे. म्हजी आवय बापूय म्हजो मोग करतात, त्या देखून हांवें तांकां काल जावन चला जाय. मोरी माय सांगता, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. देवाकच सर्वस्व जावन घेतल्या वेळार जिवितांत येवचे खंयचेय कश्ट वा देवान उगडापे करची खंयचीय ती सतां मोरये मायेक वळखून घेवंक वा स्विकार करूंक इजी जाता. त्या देखून मोरी माय आपल्या जिवितांत देवच सर्वस्व जावन घेतली. खंडीत जावन मोरये मायेची ही उतरां आमच्या जिवितांत सांगूंक आमकां सलीस न्हय. काजाराच्या भायर काजार जावच्या पयलें जर तर खंयच्या एका स्त्रियेन गर्भेस्त जाल्ली म्हणून जाल्यार त्या स्त्रियेक फातरान मारून जिवेशी मारचो कायदो पोरण्यो सल्ल्यांत आसा. मोइजेनस ती ताकीद दिल्ली. आतां मोरी माय देवान धाडल्या त्या प्लॅनाक खालती जावन सांगता, जर तर ती तुजी खुशी जाल्यार म्हजें थंय जावं, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. हांव लोकांक भियेना. फातर उडोवन म्हाका जिवेशी मारची शिक्षा पोरण्या सल्ल्यान बरयला जाल्यार हांव लोकांक भियेना. हांव फातराचे मार खावच्या विशयांत हांव चिंतेना, पूण ही देवाचें योजन, त्या देखून हांव देवाक कालतां जावन रावतां. तिसऱ्यो सुवातेर मोरी माय आमची देख ती पवित्र आत्म्यान बरयल्ली जावन आसा. लुकास वांजेल अध्याय 1 वळ 30 आनी 5. Gospel of Luke chapter 1 verses 35. You will be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्म्यान तुजे थंय येतलो आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तूं गर्भेस्त जातली. आपल्या गब्रियल बुडव्यातावन देवूच ही उतरां मोरये मायक सांगता. मोरी माय जावन आसली पवित्र आत्म्यान बरयल्ली, पवित्र आत्म्यान माकल्ली एक स्त्री. आम्हा सर्वांनी पवित्र स्थान घेतला आणि पवित्र स्थान घेतली आम्ही सर्व. पवित्र आत्म्याक आम्ही पवित्र स्थानाद्वारे स्वीकार केला, पूण पवित्र आत्म्याच्या बळान आम्ही भरल्यावंगी म्हणले सवाल आज आम्ही विचारूंक जाय. पवित्र आत्म्याच्या त्या बळान आमचे जिवीत आम्ही सारयतावंगी म्हणले सवाल हांवें म्हाकाच विचारूंक जाय. पूण मोरये मायेचें जिवीत तशें न्हय. एक फावटी तिजे वयर पवित्र आत्मो देवलो, सगळें तिजें जिवीत त्याच देवा खालती जावन ती चल्ली. आनी जें कितें जावंक आसा देवाचें योजन बरें वा खोटें तिच्या जिविताक, संतोषाचें वा दुखाचें, हर एक जिवीत ती स्वीकार करता. कित्याक देव तिजे थंयच आसा, पवित्र आत्मो तिजे थंय आसा. तवळ खंयचेंय दूख तिच्या जिविताचें, खंयचीय सलवणी तिच्या जिविताची व्हड न्हय. कित्याक आपणाक रचलो देव म्हजे थंय आसा. आपणाक रचलो देव म्हजे थंय तावनूच जल्मून भायर येयला. आनी तोच देवाचो तिसरो मनीस, त्रिनादीचो तिसरो मनीस पवित्र आत्मो म्हजे थंय वस्ती करता. जर तर देवूच म्हजे थंय आसा तर हांवें कित्याक भिये जाय. चवथें जावन आसा मोरयेचें ध्यान दुसऱ्या थंय. लुकास वांजेल अध्याय 1 वळ 30 आनी 9 तावन 40 आनी 5.
Gospel of Luke chapter 1 verses 9 to 45. आम्ही पळयता मोरी इलिझाबेथची भेट करता. जो कोणाक अधिकार आसा, जो कोणाक संवसारार आज पदवी आसा, जो कोण खंयच्याय संघ संस्थांनी उंचल्या स्थानार आसा, तांणी सर्वांनी ही एक ल्हानशी वळी वाचल्यार बरें. मोरी एलिझाबेथीची सेवा करूंक पयसल्या गांवांक बाई सरता. मोरी कोण? देवाची माय. गेब्रियल बुडव्यानच मोरयेकीच बी हाडली. देवाच्या उतारस मोरयेक सांगलें मनशा कुळाक साल्वासांव दिवच्या खातीर तोच देव मोरयेच्या उदारी जल्माता म्हणली ती बरी खबर मोरयेक लाभली. संवसारांत असल्या सर्व मनशा पैकी तूं प्रथम, तूं वंचली, तूं पवित्र म्हणून तिकाच बिरोध गेब्रियल बुडव्यान तिका दिल्लें. तशें सांगतना संवसारांत असल्या सर्व लोकां पैकी बोव व्हडलें उंचलें स्थान मोरयेचें. आपूण व्हड संवसारांत उंचलें स्थान म्हजें आसा, देव म्हजे तावनूच जल्माता हें सत कळी जावनी ती दुसऱ्यांक सेवा करूंक बाई सरता. ती दुसऱ्यांक एलिझाबेथाक कुमो करूंक बाई सरता. हो जावन आसा गूण. केअर फॉर युअर नेबर. However blessed you may be, however good you may be, maybe all the riches of the world you may have, we are supposed to care for others. देवान तुका सर्व आशीर्वाद दिला. देव आमच्या तावन आनीकी चड सेवा दुसऱ्यांक आशेता. आमच्या मुखांतर देव दुसऱ्यांची सेवा करूंक आशेता. हे शिकाप आमी मोरयेच्या जिवितांत आमी समजता. आनी पंचवें जावन देवाक मोरयेन दिवची ती होगळाप. लुकास वांजेल अध्याय 1 वळ 40 आनी 6 थावन प्रारंभ जाता. मोरी देवाची स्तुती गायता. देवान केल्ली ती महत् कार्यां ती गायता. जिवितांत बरे दीस येवं वा कोटे दीस येवं देवा बापाक वा देवाक होगली दिवचे काम जावन आसा आमचें. त्या देखून मोरी माई एक स्त्री जावन आम्हा सर्वांक एक आदर्श. मोरी माय जर तर आवय जावन कशें आदर्श हे थोडोसो नियाळ आमी करया. आमच्या पैकी साबार जाणां आवय बापूय आसात, भुरगीं आसात घरा. खंयच्या रितीर मोरी मायेक आदर्श आवय जावन आशिल्ली ह्या विशयान आमी पळोवया. पयले सुवातेर मोरयेन जेजूक देव बिरांतीन वाडयलें. आमी वाचता लुकास वांजेल अध्याय 4 वळ 16. Gospel of Luke chapter 4 verse 16. जेजू ल्हान तावनूच आवय बापूय सांगता सिनागोगाक वेची ती सवय आसली. आवय बापूय मोरी आनी सुसे जेजूक सिनागोगाक आपूण ओडची ती बरी सवय आसली. आवय बापूय जाल्ल्या हर एकल्यांक हो एक कायदो आमच्या भुरग्यांक देवाची वळख दिवंक देवाच्या मंदिराक आपूण हाडचें आनी देवाच्या विशयांत खरी जाणवाय आवय बापायनी भुरग्यांक दिवची. आनी त्या देखून जेजूक ल्हान तावनूच सिनागोगाक व्हरची ती सवय आसली. लुकास वांजेल अध्याय 2 वळ 14. Gospel of Luke chapter 2 verses 14 अशें आमकां उल्लेख मेळटा. हर एक वर्साक एक पावटी पास्कांच्या फेस्ता वेळार जेजू ताच्या आवय बापूय सांगता जेरुसलेम देवळाक वेतलो. केवल कुडीची बोळ मात्र न्ही, बागार देवाच्या विशयांत जाणवाई मोरी मायेन जेजूक दिल्ली जावन आसा. दुसरें, जेजू आपल्या आवय बापूयक कालतो जावनची येलो. लुकास वांजेल अध्याय 2 वळ 51.
Gospel of Luke, chapter 2, verses 51. He was obedient. हाचो अर्थ कितें? मोरी हो म्हजो देवाचो पूत, हो देव हाणें सांगिल्लें सकडी सत, त्या देखून मोरये मायन ताका फ्री जावन सोडूना. खंडीत जावन मोरी एक आवय जावन, स्ट्रिक्ट आवय जावन आसली. त्या देखून वांजेल सांगता मोरी जेजू कालतो जावन जियेलो. जेजू कालतो जावन जियेलो. खंडीत जावन मोरी माय स्ट्रिक्ट जावन आसली. आपल्या भुरग्यांक आमी वाडयतना केवल तोंडाक जेवण दिल्या फावना, भुरग्यांक रेगरो रुली रिवाज्यो आमी शिकयसय. बरेंपण आमी तांकां शिकयसय. सूख केल्ल्या वेळार मोगान तिदवून तांकां सारक्या वाटेक हाडिसय. जर तर ल्हान आसलीं भुरगीं आवय बापाय कालती जावन चियेनांतर खंडीत जावन व्हड जाताना ती आवय बापायची मोग करतली वा कालती जावन चियेतली म्हणल्यार सत आमकां स्विकार करूंक सादी जावचें ना. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मोरयेचें फेस्त आमी आज आचरण करनासतना मोरयेक आमची आदर्श जावन घेवया. एक स्त्री जावन ती सर्व स्त्रियांक आदर्श. एक आवय जावन ती सर्व आवयक आनी बापायक ती आदर्श. एक मनीस जावन सर्व मनशा कुळाक ती आदर्श. आनी एक व्यक्ती जावन आम्हा सर्वांक ती एक आदर्श. मोरये मायेचें हें फेस्त आमी आज आचरण करता आसतना, नवें जेवण आमी जेवता आसतना, नवें जेवण सर्व सांगता संतोशान आमी सेवता आसतना उडास दवरया. आमचें जिवीत मोरये मायेक समर्पिल्लें जावं. मोरये मायेच्या देखींत आमचें जिवीत बांदून हाडची कृपा त्याच देवा लागीं आमी मागया. आनी तोच देव मोरये मायेद्वारे आमच्या सर्वांच्या कुटुंबाक आशिर्वाद घालूं, आमच्या भुरग्या बाळांचेर आशिर्वाद घालूं, आमच्या कुटुंबाक आशिर्वाद घालूं आनी आमची सर्वांची कुटुंबां मोरये मायेक समर्पिल्लीं जावन दी म्हणल्यार हें ल्हान मागणें आम्हा सर्वांचें. तोच देव आम्हा सर्वांक आशिर्वाद दिवं आनी बरें करूं. आम्हा हर एकल्यांक पवित्र स्पिरितान, पवित्र बळान, पवित्र सक्तेन आमकां भरल्यान. तर त्या त्रयेक देवाक सत म्हणून सांगात आतां भक्तीपणी म्हणुया. सत म्हणटान देवा, सर्वोद्वेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, जो पवित्र आत्म्यारी गरबेन संभोलो, आंखवार मुरयेत हांवन जल्मलो, पॉन्स पिलाताक ताणें कस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पेलो, तो मेल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, सर्गार सोडलो, सर्पदेवाच्या उजव्याक बसला, थंय ताण जिव्यांनी मेल्यांचे मनसुबे करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जीवन पावन ससनाचें जिवीत. बाबा आनी भयणीनो, सगळ्यांच्या की सडीत रितीन, वर्त्या रितीन एक आवय आपल्या भुरग्यांचें मन समजता, ताचे कश्ट समजता, ताचे आटे विटे समजता. ह्या संवसारांत आमचे कस समजोवचे खातीर, आमची दुखां आयकुचे खातीर सुमयान ताचे आवयक आमची आवय करून दिली. आनी केन्नाय आमी आमच्या आवय कडेन मागले तेन्ना, मोरये मायडे मागले तेन्ना कितेंच तिणें ना म्हणूंक ना. तिचे ससायेन जायते उपकार आमकां मेळ्ळ्यात. हाका आमीच हर एकली साक जावन आसां. तर ह्या वेळार भक्तीपणी मोरये माये मुखांतर देवात कडेन आमची सर्व मागणी आमी उबारया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा सोलनवरच्या बाबा साहेबाक, गवळ्यांक, याजकांक आनी धार्मिकांक तुज्या मोगान भर. तांचे जिणे वरवीं तांचे ताब्यान दिल्ल्या लायक बावंडांचें जिवीत आशिर्वादाने भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे राष्ट्र भद्रतेचे भलायके बरेत जिणेक पूरक जाल्लें जायशें कर. ताचेर राज चलयतल्या फुडाऱ्यांक गिन्यान आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे प्रत्वेक तूं राख. सर्व मनशांनी प्रत्वे तावन मेळचें बरेंपण वळखून घेवन
तिचें संरक्षण करूंक मुखार सरूंक करपाला पळय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांत परगांवांत वावर दिवच्या सांद्यांक बरी भलायकी दी. तशेंच देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सासन विशय दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. पिडेन आनी बुकेन वळवळच्या दुर्बळ्यांक आनी अनाथांक एकसुरपण बगच्या समाजाच्या सांद्यांक निराश्रितांक तुजें सांगतपण दिवन बऱ्या मनशाच्या मनाच्या मनशांनी तांच्या गरजांक पावशें तांची मनां उक्तीं कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. युकरिस्ताच्या मेजां बोवारी हजर जाल्लेले आमी मोरये मायेचे शेगून सदांच जियेवन बोगसानेचें मागण्याची आनी भावार्थाची कुटुंबां बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडीभर मौन रावून आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. आवय खातीर स्त्रियां पासून कुटुंबा खातीर मागता आसतना विशेष रितीन उगडास दवरया मागूंक कोविड-19 संवसार भर कश्टून आसच्या हर एक आमच्या भावां भयणी पासून जायती कुटुंबां आज विविध रितींनी वळवळून आसात, कश्टून आसात. जायते जण पिडेस्त जावन आस्पत्रेन कश्टून आसात. आमच्या शेजाराची आमच्या कुटुंबांतली जायतीं भाव भयणी ह्या पिडे वरवीं कश्टून आसात. तर तांचे खातीर प्रत्येक रितीन ह्या वेळार मोरये मायेची ससाय मागया. ह्या पिडेक बेगीन वखात लाबूं आनी अशें ह्या कर्गांतलें देव आमकां निवार म्हूण कतकत्या उर्बेन ह्या वेळार मागया. सर्वेस्परा देवा, मोरये मायेच्या जल्मा दिसा तिचे मुखांत्र थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती तूं भक्तीन मानून घे. तुजी कुशी वयतर ती आमकां फावो कर आनी सदांच तुज्या मोगांत एकवटान जिवंक जाय अशी सर्व कृपा तूं आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमच्या ओठांत फुलल्या सोबीत फुलां, आमच्या तोटांत जाल्या प्रथम फळां, हाडून आयल्या तुज्या पांया तळा. गे बापा, गे बापा, गे बापा. भवन आणि बहिणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या निश्चय देवा सर्वेस्पर मानून घेव. बहु मोगाळ बापा, वडा मोगान आंकवारीच्या कसुव्यांत आमचे मनशा सैम घातलेल्या तुज्या पुतान आपले आवयचे अंकवारपण विबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सर वायटांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करून आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचें जिणयेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. हे आमी मागता त्या क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा
दिन वासूया. वैशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं वच्या पंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंतांव क्वार येसो भक्तीन आमी आस उगडास करतांव आनी तिचें दिन वासनेचें गीत गावून तुजी कनवळाय आमी वाखनतांव. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वती तुजी विस्मिता. सर्व खाळी मनशांतय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणेचेर काकुलतीन तुवें नदर घाली. आनी असो सोडवंदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीन देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाखनता सरगार. तांचे व्याकरणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Păvidăl bara सर्वेस portu Sărgani somsa Vălla तुझ्या वैभवा ऊन सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ऊन सर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें बुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. ते स्पुरीन जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good pergatuya. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोनावर पितुवे आमका सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सर्वंदारा आमचे सर्वोहन कर. जय ख्रिस्ता जय जय. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण
आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवन पुनसबर वस्त दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक, प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबाच्या सर्व मालगड्यांक अंतरलेल्यांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांचे दया कर म्हणून हांवें मागता. अंकु आरमोरये देवाचे माये संगती भगेवन जुजे दिसपती भगेवन धर्मदूता रक्तसाक्षी आविलाचे सांतरेस कुर्साचो सांजवाव आनी सर्व काळी तुका मान वाल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. वरत्यांतले वर्थे मागणे सावन आसा आमच्या बापाचे मागणे. समिस्तांक बोगसून एकामेका भाव बांदावपणान जियोन कुटुंबास्पिरितान जियोंक आपोवणे दिता तेंच सोम्यान शिकयल्ले मागणे आमच्या बापा. तर हे मागणे भक्तीपणी कुटुंबाचे फेस्त संभ्रमतना सांगाता सर आमची मागणी उबारून म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समखायीव, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवा. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली आनवरांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरबशान उतरयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. कित्याक रसोलकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक बळय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तूं जो जियेता आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमच्याही सवे आसो. संतोषान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शिळे संसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळे संसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी. आमचेर हुस्को दवरन आपल्या आवयक आम्हा हर एकल्यांची आवय करन सर्गी आवय बसायलोलो. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे विद्यार्थी म्हाका आपोवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी राखण आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू,
तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. दीस तुझ्या अंगणात सारसो हजारो हेर दिसा प्रास व्हरतो. निर्भागी नसत्या संगी रावसो संतोष मोजो तुझ्या घरांत जावसो. एक दीस तुझ्या अंगणात सारसो हजारो हेर दिसा प्रास व्हरतो. निर्भागी नसत्या संगी रावसो संतोष मोजो तुझ्या घरांत गावसो. म्हजो आत्मो अत्रेकता तुका मेळोंक लाले येता. ही म्हजी कूड म्हजें काळीज तुका भोगूंक आश येता. म्हजो आत्मो अत्रेकता तुका मेळोंक लाले येता. ही म्हजी कूड म्हजें काळीज तुका भोगूंक आश येता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मली बागेवंत हांव ख्वार मरी आख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सुरवणेचें फांतें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोष भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक वंड्या दाखा रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रेगून सोदूंक बावाडतान ताका आपलो सोडवंदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणान सदां घालची येवंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच पुताक तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुमकां समेस्तांक बाळोक मडयेच्या ह्या फेस्ताचे उल्हास पटयता आनी प्रत्येक जावन हे मिसाचें बलिदान डायरेक्ट जावन संभ्रमूंक ह्या कोवीड पिडे वरवीं असाध्य म्हणून समजून ह्या टी चॅनला मुखांतर ते सांगाता हाडूंक आनी हे संभ्रमूंक येवजण केल्ल्या एसकेच्या अध्यक्ष सुनील आनी तशेंच ताच्या सर्व हुद्देदारांक हांव शाबासकी पटयतां. देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां फेस्ताचे उल्हास पटयता तुमचेर तशेंच तुमच्या कुटुंबाचेर आमी प्रत्येक जावन सुमयाची आशिर्वादां आनी मोरयेमायेची मजत आमी मागल्या. तशेंच हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांगा आमकां कुमक केल्ल्या फादर आयचे प्रधान येजक पण घेतल्या फादर स्टीफन लोबोक तुमच्या सुमेस्तांचेर आमी हांवें दिनवास पटयता. तशेंच ह्या पुणशेताचो डिरेक्टर फादर रॉबेल डिसोजा अर्थाभरीत आनी आमच्या जिविताक गरजेचो एक श्रमवंत ताणें दिला. मोरयेमायेचें जिवीत आमकां कशें आदर्श गी म्हणून देख गी म्हणून ताणें आमकां शिकयलां. तांकां तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी हांव दिनवास पटयता. आनी तशेंच फादर जोसेफ आमच्या खोयरांत आशिल्लो आनी तशेंच दियोकोन अश्वत विशान आनी तशेंच ब्रदर क्लिफर्ड खोयरांत आशिल्ले आनी ब्रदर स्टीफन एंटनी फोटो विडियोग्राफी करनासलो आनी तशेंच
क्लेयोन आमचो व्हिडिओग्राफी करनासलो तुमच्या सुमेसांच्या नावी ह्या आमच्या भावांक दिनवास पटयता हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव. परत संभ्रमाचे उल्हास तुमकां. अखरेचे आशीर्वाद घेवंक आमकां समी आयथींग करया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो. भाग्यवंत हांव येसू पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देन्यांनी बरो. आमेन. हांव क्वारमोरये उदेशीन जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतला, ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरो. आमेन. आज हांव क्वारमोरयेच्या जल्मा दिसा तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमच्या हांव क्वारमायेच्या मसतीन ससनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. सियोनाचे दुवे निस्कळ फुला, करता बिंदुलो मोगा बाळा. सर्गा संसार गुंता फुला माळा, पांत्याने केतृतु मुनशा कुळा. गे आमचो मान, गे आमचो मान, गे आमचो मान बाळ मारये. गे आमचो मान, गे आमचो मान, गे आमचो मान बाळ मारये. फूल तुंबर मळे सोबायेचे माणे, बापान आमकां दिल्ली मोगा काणी. अंजा कोर गायता तुझ्या नांवार, सर्गा बंद्रा पावय आमच्या कुटुंबाक. गे आमचो मान, गे आमचो मान, गे आमचो मान बाळ मारये. गे आमचो मान, गे आमचो मान, गे आमचो मान बाळ मारये. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरे आशीर्वाद दी आमकां. भक्त वर्साचे कुरेन आमकां आमचे देवा आमच्या विस्वांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. देव बरो दीस दिव तुमकां सर्वांक. हांव सुनील डिकोना, SK लंडन संघाचो अध्यक्ष. मोती सेबणेचें फेस्त ऑनलायन करूंक मेळ्ळ्या सहकारा पासून सर्वांचो उपकार बावडूंक हांव आशेतां. पयल्यान पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा हें फेस्त मीस भेटयल्ल्या पाद्र्यापांचो फादर रॉबेल डिसोजा, फादर स्टीफन लोबो आनी फादर दीप फेर्नांडीस. मरी माय तांचेर धाराळ आशिर्वाद वचून दी म्हूण आमी सर्वांय मागया. तशेंच ह्या मिसाक मधुर संगीत दिल्ल्या कार्मेलीत ब्रदर्स हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावं काळजांतल्यान हांव उपकार बावडटां. ह्या मिसाक परवणी दिल्ल्या मनादीक बाब सुपिरियर फादर चार्ल्स सेरावो, इन्फंट जीजस श्रायन मँगलोर. सांगातास फादर स्टीफन लोबो असोय हांव उपकार बावडटां. ह्या परबेक व्हिडिओ एडिटींग आनी टॅक्निकल सपोर्ट दिल्ल्या खातीर हांव आभारी जावन आसां. SK कमिटी मेंबर्स आनी सर वेल विशर्स आनी सदांच कळनासतना दिवच्या पाठिंब्या खातीर. निमाणें पूण गरजेचें जावन हें कुटुंबा फेस्त ऑनलायन करूंक
उर्बा आनी प्रोत्साव दिल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव काळजांत हांव अर्गां फाटयतां आनी आमचो हो कोंकणी लोकांचो एकवट आनी बांदत्व सदांच घट उरूं दी म्हणून आशेवन म्हजीं 2 उतरां आखेर करता. तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक एक बागी संतोश भरीत मोंती फेस्त हांव मागतां. देव बरें करूं.
जाता भोगना मुझी सडत वता काळजा खुशी जाता देखना तुका स्वप्नांत सदा मोग पिशी जाता भोगना मुझी सडत वता काळजा खुशी जाता हाता खातेले लग्न बेसा
आलता जे काळजान म्हज्या रिगला आजा यो बेगी सुखाच्या शेतात तुझी दिसोना गोंया साकून सोसमोना लोळी पळय तुका आशिमा रुपणे तुमचे नियाळता जे काळजान म्हज्या रिगला आजा यो बेगी सुखाच्या शेतात तुझी दिसोना गोंया साकून सोसमोना लोळी पळय तुका आशिमा हांव तुजो तूं म्हजें मोरा बरया तुका भंय म्हाका लागोना भुता सोडची लागली मोडली आयला तुका लोळयो लोळयो तोरू गोपा हांव तुजो तूं म्हजें मोरा बरया
निळच्या रंगाचे हे जीन्स करता हाल मुझ्या काळजाचे पोगरे पोगरे डोळे तुझे काजळ रंगाचे हे डोळे सारखं नीद माझ्या रात्रीचे One more time. Hey, चेडवा सांग सांग तुझ्या चिंचाक इतले बुरा कित्याक मान तो मान दाबोरू बोरू वस्तुरू किते पावना हो छरिया अरे रे सांग छरिया मन वस्तू रंग दांपना अरे कित्याक मजा हृदय भितली राजावली तुका ऐकना जीन्स तुझे निळच्या रंगाचे हे जीन्स करता हाल मुझ्या काळजाचे अरे पोगरे पोगरे डोळे तुझे खाजल रंगाचे हे डोळे सरकत नीद Everybody clap your hands. Sheldon, we want you on the stage. Come on. Visto boca alzando la guardare Hey चेडवा सांग सांग तुझे जीन्स कसे पेंकला कसे अर्धाता हालून दोलून तू गो बाई चलताना फुटात तशी कावजेणी बघता हो छरिया अरे रे सांग छरिया मन वस्तू रंग दांपना अरे कित्याक मजा जीन्सा शिवाय आडा मजा मोग धडकना Everybody टाईट जीन्स तुझे निळच्या रंगाचे हे जीन्स करता हाल मुझ्या काळजाचे अरे पोगरे पोगरे डोळे तुझे काजळ रंगाचे हे डोळे सरकत नीद माझ्या रात्रीचे Lovely. Thank you. Thank you.
कसो सांग तूं la 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 la
शिरनारीचं गो पाऊस म्हणा सई वताना भिजून कित्या उमेताय म्हणा सत्री नासताना संतेत वचना रे बोना मिसाक वचना छत्री हाती आसता मनान चढायचो जाना शिरनारीचं गो पाऊस म्हणा सई वताना भिजून कित्या उमेताय म्हणा सत्री नासताना संतेत वचना रे बोना मिसाक वचना छत्री हाती आसता मनान चढायचो जाना आम्ही बोनाक वचोया आम्ही रानान नाचोया शिरंदारीनी पाऊस वता छत्री नासताना शिरंदारीनी पाऊस वता छत्री नासताना आम्ही बोनाक वचोया आम्ही रानान नाचोया शिरंदारीनी पाऊस वता छत्री नासताना शिरंदारीनी पाऊस वता छत्री नासताना या 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 माया या 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 केसांक पिंता विस्तीत कोंता कुडीर आसताना चढाय कशी जायना मुन्ना मतीक सुस्ताना केसांक पिंता विस्तीत कोंता कुडीर आसताना चढाय कशी जायना मुन्ना मोतीक सुस्ताना संसाराच्यो रेगुलरली कायदे असताना सोडून काढू मुक्ती सोडून फिरा नाचताना संसाराच्यो रेगुलरली कायदे असताना सोडून काढू मुक्ती सोडून फिरा नाचताना आम्ही बोनाक वचोया आम्ही रानान नाचोया शिरंदारीनी पाऊस वता छत्री नासताना शिरंदारीनी पाऊस वता छत्री नासताना आम्ही बोनाक वचोया आम्ही रानान नाचोया शिरंदारीनी पाऊस वता छत्री नासताना शिरंदारीनी पाऊस वता छत्री नासताना या 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 माया या 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 शिरंदारीनी पाऊस वता छत्री नाचताना आम्ही बोनाक वचोया आम्ही रानान नाचोया शिरंदारीनी पाऊस वता छत्री नाचताना शिरंदारीनी पाऊस वता छत्री नाचताना शिरनारीचं गो पाऊस म्हणा सई वताना भिजून कित्या उमेताय म्हणा सत्री नासताना संतेत वचना रे बोना मिसाक वचना छत्री हाती आसता मनान चढायचो जाना आम्ही बोनाक वचोया आम्ही रानान नाचोया शिरंदारीनी पाऊस वता छत्री नासताना शिरंदारीनी पाऊस वता छत्री नासताना आम्ही बोनाक वचोया आम्ही रानान नाचोया शिरंदारीनी पाऊस वता छत्री नासताना शिरंदारीनी पाऊस वता छत्री नासताना
या 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 माया या 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 माया या 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 माया या 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 माया या.
I love you पुढं काशीता यो मोगा यो रे तू लागिये एक सूर्याकाळचा निवास तू घे गप्पा तुझ्या मकान तू घे यो मोगा यो रे तू लागिये यो मोगा यो रे तू लागिये यो मोगा यो रे तू लागिये सूर्य तो दरिया आनीव नसा मोग हो मुसु तुका आशीव नसा आहा सूर्य तो दरिया तानीव नसा मोग हो मुसु तुका आशीव नसा खरीच चेड्या तुका राखू नसा गडबडची काळी सुजी राबई आता यो मोगा यो रे तू लागिये एक सूर्याकाळचा निवास तू घे गप्पा तुझ्या मकान तू घे यो मोगा यो रे तू लागिये यो मोगा यो रे तू लागिये यो मोगा यो रे तू लागिये ओलबारूच्या सुकण्यावरी उभोन या सुकण्या घरी आहा ओलबारूच्या सुकण्यावरी उभोन या सुकण्या घरी अत्रे गाणाचा झाली प्राणी राणी माका कर तुझ्या नशिबाची यो मोगा यो रे तू लागिये एक सूर्याकाळचा निवास तू घे गप्पा तुझ्या मकान तू घे यो मोगा यो रे तू लागिये यो मोगा यो रे तू लागिये यो मोगा यो रे तू लागिये
गावाला आईली रे बुद्धी आमची आईली रे चट्टू बाम घेऊन पेगडा सर्व गायली रे हे 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 आईले रे पावली रे आईली रे बुद्धी आमची आईली रे आईले रे पावली रे सगळ्यांनी मजेने पारा जीव तुमचं सुटसुट करा सगळ्यांनी मजेने पारा जीव तुमचं सुटसुट करा सुरसुऱ्या नशाने भरून जीव तुमचं सुटसुट करून सुरसुऱ्या नशाने भरून जीव तुमचं सुटसुट करून आला माझ्या साहित्य पेट पेटून होता तुझ्या धुराने धूप मका फुसलाय ना गा मका हसलाय ना गा कोणाच्या अत्तीन मका मिळून मका फुसलाय ना गा मका हसलाय ना गा कोणाच्या अत्तीन मका मिळून चार बोडायचा मोगा दुपायचा Yeah, this is coming. हल्ली सोबायचा गोडायचा आईली रे हे पावली रे आईली रे पावली रे सपनाने मजेने बोरो जीव तुमचं सुटसुट करो सपनाने मजेने बोरो जीव तुमचं सुटसुट करो पैसे काढून माझ्या अंगात पाऊस शुभर असे पैसे काढून माझ्या अंगात पाऊस शुभर सारखा संसार एक हवं नसत उरुबी सगळं सोडून कन्नड हाल व्हायला नाच शिकून राहिला नाचून गात तुमची पिकून राहिल्या कन्नड हाल व्हायला नाच शिकून राहिला नाचून गात तुमची पिकून राहिल्या नाच नाका कापरी झोन येता तुझो नाच बोलो नाच सो विसरता किसको नाच नाका कापरी झोन येता तुझो नाच बोलो तुझा सो नसता आईली रे पावली रे पावली रे सगळ्यांनी मजेने बोरो जीव तुमचं सुटसुट करो सगळ्यांनी मजेने बोरो जीव तुमचं सुटसुट करो
हांगा वाजली गितारा हांगा गाजली खबारा तुझ्या म्हज्या मोगाक कवाय दिल्या सगळ्या संवसाराक हांगा वाजली गितारा हांगा गाजली खबारा तुझ्या म्हज्या मोगाक कवाय दिल्या सगळ्या संवसाराक आरे काय बरो नाच नाचो रॉक अँड रोल आरे काय बरो नाच नाचोन नाचोन जीव हा जालो टिप 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 टी डारी डा टिप 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 टी डारी डा टिप 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 टी डारी डा टिप 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 टी डारी डारी डा मन सडपडटा कान सलसलता काळजा उलोयता मोग उमलता तुजी वाळटा आनी उदवेग सोदता कोण गांवचेता कोण नचेता नाचोंक बी येता पूण नाचाक मेलशाक तुकाक वारे वार सरकी लाजेता मन सडपडटा कान सलसलता पूण काळजा उलोयता मोग उमलता खुर्ची वाळटा आनी उदवे सोदता कोण गांवचेता कोण लजेता नाचोंक बी येता पूण नाचाक मेलशाक सुखाक वारे वार सरकी लाजेता टिप 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 टी डारी डा टिप 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 टी डारी डा टिप 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 टी डारी डा टिप 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 टी डारी डारी टिप 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 टी डारी डा टिप 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 टी डारी डा टिप 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 टी डारी डा टिप 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 टी डारी डारी जाली म्हाका येवन कुशी काजराची पाय माय कित्याक सांगू नाका ही खबर मोगाची दिसत कांय पूण सुख म्हाका ना न्हीद सारकी पडना सपनान जावं जागण्यान जावं येता म्हजी मोती 2-3 वर्सां जाली म्हाका येवन कुशी काजराची पाय माय कित्याक सांगू नाका ही खबर मोगाची दिसरात कांय पूण सुख म्हाका ना दिनत ओडाना सपनान जावं जागण्यान जावं येता म्हजी मोती रोसलीन म्हज्या मोगाची सोपीत भांगराळ्या केसांची चोयतना दिसता सगळेंच तें किरणां सुर्याची माणिक अपुरबायेचे रूपानंद सर्ग्याचे देवान म्हाका निर्मिलोले चिडमोगाचे रोसलीन म्हज्या मोगाचे सोपीत भांगराळ्या केसांचे चोयतना दिसता सगळेंच तें किरणां सुर्याचे माणिक अपुरबायेचे रूपानंद सर्ग्याचे देवान म्हाका निर्मिलोले चिडमोगाचे
दीस सांजेच्या वेळारी घेऊन गेलो रोजलीना मोटर कारारी बोलो सगळो गांव पाटी घरा वेताना माईन म्हाका चोयले सत्संगले माफ मागले आणि चेडवाक दाखयले एक दीस सांजेच्या वेळारी घेऊन गेलो हांव रोजलीना मोटर कारारी बोलो सगळो गांव पाटी घरा वेताना पायन म्हाका चोयले सत्संगले माफ मागले आणि चेडवाक दाखयले रोसलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत भांगराळ्या केसांचे चोयतना दिसता सगळेच ते किरणाळ सुर्याचे माणिक आपुरबायेचे रूपानांद सारख्याचे देवान म्हाका निर्मिलोय चेडू मोगाचे रोसलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत भांगराळ्या केसांचे चोयतना दिसता सगळेच ते किरणाळ सुर्याचे माणिक आपुरबायेचे रूपानांद सारख्याचे देवान म्हाका निर्मिलोय चेडू मोगाचे हात प्रभू करा बड्याकडे वाव क्या बात है एक दीस पादरी विगारी सांतोलो खबारी पाय माय जाले म्हण कांसारी फोडून मोगारी आता हांव कित्या रागारी मत करून मिरारी एकठांय जावन भेसांव दिवन करया कंतारी एक दीस पादरी विगारी सांगतलो खबारी पाय माय जाले म्हण काजारी फोडून मोगारी आता हांव कित्या रागारी मत करून मिरारी एकठांय जावन भेसांव दिवन करया कंतारी रोसलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत भांगराळ्या केसांचे चोयतना दिसता सगळेच ते किरणाळ सुर्याचे माणिक आपुरबायेचे रूपानांद सारख्याचे देवान म्हाका निर्मिलोय चेडू मोगाचे रोसलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत भांगराळ्या केसांचे चोयतना दिसता सगळेच ते किरणाळ सुर्याचे माणिक आपुरबायेचे रूपानांद सारख्याचे देवान म्हाका निर्मिलोय चेडू मोगाचे देवान म्हाका निर्मिलोय चेडू मोगाचे देवान म्हाका निर्मिलोय चेडू म्हज्या मामा आणि एक सांगता तुका उंदरा म्हज्या मामा आणि एक सांगता तुका आणि त्या मजोडीच्या पिल्ल्या लागीं खेळ माडी नाका आणि त्या माजोडीच्या पिल्ल्या लागीं खेळ माडी नाका उंदीर मामा आयलो आणि टॉमचा बंदार रिकलो उंदीर मामा आयलो आणि काच्या बंदार रिकलो आणि त्या माजोडीच्या पिल्ल्यान ताका एक कसा कायलो आणि त्या माजोडीच्या पिल्ल्या ताका एक कसा कायलो या Maya yo,
कोणाची ही बोरी कोणाची गोळ्या चांगली सोन्याची ही बोरी कोणाची अरे आईच बी बेवडी आणि बापच बी बेवडा ही बोरी कोणाची अरे आईच बी बेवडी आणि बापच बी बेवडा ही बोरी कोणाची चौक जागुनी डाबा रात दिन यहाँ शोर शराबा आधा है नॉनवेज और वेज है आधा स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा चाहिए ना नया रोटी चाहिए ना नया बोटी मंगलो आज धर्म भ्रष्ट हो जाए थोड़ी बिरयानी दुधारी थोड़ी फिर नल्ली निहारी मंगलो आज धर्म भ्रष्ट हो जाए लोग किचन से आवाज चिकन कुकड़ू तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू तू आज कहता है चिकन चिकन कुकड़ू तू कुकड़ू 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 तू ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಕ್ಕುರ್ದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕಣ್ಣುರ್ದ ಮೈದುದಿ ಕೂಳುರ್ದ ಮಾಮಿಯ ವಂಶದೊಂಜಿ ಆಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಲಟ್ಟನಡು ವಂಶದೊಂಜಿ ಆಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ವಂಶದೊಂಜಿ ಆಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಲಟ್ಟನಡು ವಂಶದೊಂಜಿ ಆಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಪುತ್ತುರ್ದ ಉಪ್ಪುಗೋರು ಮರಿಯಾದ ಮುಂಚೆಗೋರು ಉರುಗಿದ ಮುಲ್ಲಗೋ ಮರಿಯಾದ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಲೆಗೋರು ಉಳ್ಳಂದ ತರೈಗೋರು बैंड चरित्र बोलंद केंदर के अन्नप्प पुत्रदा चिकम्मा नक्कुर्दा दೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕಣ್ಣುರ್ದ ಮೈದಿ ಕೂಳುರ್ದ ಮಾಮಿಯ ವಂಶದೊಂಜಿ ಆಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ವಂಶದೊಂಜಿ ಆಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ವಂಶದೊಂಜಿ ಆಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ವಂಶದೊಂಜಿ ಆಟಿಕೆ अक्का अरे मैंगलोर से अरे दुबई से अरे गोवा से आया आया रे मैंगलोर से आया मेरा दोस्त को सलाम करो अरे रात को खाओ पियो अरे दिन को आराम करो अरे मैंगलोर से आया मेरा दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो अरे दिन को आराम करो वाह 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 कंट्री नहीं मेरा दोस्त गोली बजे गाता था गोली बजे तो गोली बजे डांस इज लाइक दिस गोली बजे अरे गोली बजे अरे गोली बजे गोली बजे नाले नाले शादी के बजे अरे गोली बजे गोली बजे अरे गोली बजे गोली बजे लंदन नल्ली गोली बजे अरे गोली बजे गोली बजे अरे को 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 गोली बजे अरे गोली बजे गोली बजे Very Kozaria and Joyce by Sarodar Vedan Devarekaro. Check. Thank you.
सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागी सरया आमचे ताळे एकया मोरे होगुळसिया Riga, Riga, Bama Gari, 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 Gasa Sari, 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 Sani Sari, 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 Sama Basa Gari Falha भितर बावतेली ही सिंधी आबोली फुलां तर खंय मेळटेली मोरयेक फावो जाली वोरता हेतलांनी सोद्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंद्या आनी मायेक दिव्या सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागी सरया